सामान्य गोंयकारूय अयोध्येक पावचो ही म्हाजी इच्छा आसा आनी ताजें प्रोविजनूय बी जाता तितके बेगीन आमी करतले। थोडे लोक कितें म्हणटाले खबर आहा, मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। हांव तेंच्या खातीर सांगता, येता त्या 22 तारखेक राम मंदिराची प्राण प्रतिश्ठा अयोध्येत जाता। खरें म्हणजे प्रत्येक भारतीयांच्या खातीर, नॉट ओन्ली द हिंदू पण प्रत्येक भारतीया खातीर हें राष्ट्र मंदिर आसा, ही गौरवाची गजाल आसा आनी त्या खातीर प्रत्येकाक दिसता की आपुणूय अयोध्येक पावचो। आतां हाची अनावन्समेंटूय आमी बजेटांत करपाचें आसा। निश्चित रित्या जेका एफोर्डेबल आसा त्यांनी अयोध्येत वचून येवचो। अयोध्येत आतां रेल्वे स्टेशन जालें, अयोध्येत आतां एअरपोर्ट जालो, अयोध्येत बाकीची सगळ्यो फॅसिलिटीज जाता, बट जेका एफोर्डेबल ना, सामान्य गोंयकारूय अयोध्येक पावचो ही म्हाजी इच्छा आसा आनी ताजें प्रोविजनूय बी जाता तितके बेगीन आमी करतले, जेणे करून सामान्यतल्या सामान्य मनशाक राम मंदिराचें दर्शन घेवचें। कितलेशेच गोंयकार 2 फावटी अयोध्येत गेल्या, कार सेवक म्हणूनय गेल्यात आनी जेन्ना तो ढाचो उडयलो तेन्नाय बी लोक गेल्यात। 2 फावटी आमकां खरो प्राऊड फील जाता। आमचे गोंयकार ह्या म्हणजे राष्ट्र निर्माण कार्यात तांच्यांनी भाग घेतला। हांव खरोखरूच तांकां आज याद करता। काही लोक तातूंतले हयातूय ना, म्हणजे खास करून मनोहरभाई पर्रीकर हे कार सेवेतूय आशिल्ले, ताज्या उपरांतच्या आंदोलनात आशिल्ले। ब्रह्मेशानंद बाबा हेंच्या लिडरशिपीच्या सकयल ती तेन्ना सुरवात जाल्ली। असे वेगवेगळे लोक, खूब लोक खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या कार सेवेत सहभागी जाल्ले।